काल राती तुम्ही सांगिल्ले तांकां आपूण विड्रॉ करता म्हण केन्ना सांगलेलें काल कित्याक हांवें सुभाष शिरोडकराक 5 दीस पयलीं सांगलेलें सर तूं म्हाका सगळे एकठांय करून दिना जाल्यार हांव म्हगेलो विड्रॉल करता म्हणून हांव आयजूय विड्रॉ केलो ना कित्याक म्हाका क्लियर रावपा जाय म्हगे इमेज म्हाका क्लीन दवरपा जाय आसलेली ना आयजू हांवें तांकां तर राती सांगता आनी आयज सकाळ पासून विड्रॉ करता जाल्यार तेंच म्हणपा तें हांवें तांकां फ्रॉम नॉमिनेशन बोतचे आदीं सावन सांगता म्हाका तर तेसो करपा आसलेलें हांव सांगपाचो हांव नॉमिनेशन भरना म्हणून तांची इमिजिएट जे स्टेटमेंट आयलां तें अशें आहा की ताणें म्हणा अशें कित्याक केलें आमकां खबर ना आमकां कांयच हाची कल्पना ना अकस्मात जालें आमकां शॉक बसला दॅट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट दॅट हॅज कम फ्रॉम काँग्रेस चोय अकस्मात कांय जालो ना काल पासून काल लोकांनी सांगली ताका लोकांनी ऑफिशियली सांगलें रिकॉर्डिंग जालो आहा ते इलेक्शन कमिशनराक कोण व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतलें तेंको आसतलें रिकॉर्डिंग जालो आहा तेणी सांगलां जरी तर आमचे बाराबर काँग्रेस MLA नाय जाल्यार रेमंड आमी सपोर्ट कोन्न नाय तूं विड्रॉ जाव इफ सम व्हेरी फर्स्ट मिटींग स्टार्ट जाता ही उतरां वर्करां आली काँग्रेस वर्करां गेली आनी थिंग मोर दॅन 100 काँग्रेस वर्कर आसलेले हाव दे कॅन डिनाय दे कॅनॉट डिनाय आनी हांवें मिटींग कितें आपलें म्हज्यान तर म्हाका तर चोरयां कितें करपा जाय आसलेलें जाल्यार हांव कालची मिटींग ऑर्गनायज करपा न्हू हांवें ऑर्गनायज केली मिटींग ऑर्गनायज करपा न्हू नाका म्हणपाचो मिटींग कांय ब्रार कितें म्हणटालो लास्ट मुमेंट मागीर कितें म्हणटालो सारके भायर सोदत्यान पासून वी वील ब्रिंग ऑल द काँग्रेस MLAs वी वील ब्रिंग हांवें म्हणलें कितें म्हाका लास्टाक ओके आय स्टील गिव यू अ चान्स आय वील वेट टील 11 o'clock म्हळ्यार आयज मॉर्निंग टुमॉरो मॉर्निंग 11 o'clock आय वील वेट टील 11 o'clock कोण MLA मेळटाय तेंका हाड वी वील टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स आनी आय वील गो अहेड हांव वयता मुखार हांव रावना पूण सगळे एकठांय जावन प्रचार करया सगळें करया आनी जिखोन येवया म्हण आय वेटेड टील 1:45 आयज आय वेंट फॉर विड्रॉल एट 1:45 कित्याक म्हाका तेणें हाडून आयज तेणें म्हजो बलात्कार केलोले भाशेन इश्ट केला कित्याक म्हाका तेणें हाडून म्हाका मोदें हाडून नागडे केला हांव मुगे इमेज पिड्यार जावपा दिवपा ना हे भाशेन तूं सांग म्हाका म्हजे बारान कोण काँग्रेस MLA नाय जाल्यार वोटींग जातलें जावपा ना कित्याक BJP साम फूल सांग तेंगे मिनिस्टर भोंवताय एक मिनिस्टर भोंवता सारको तेंगे आमदार आहाय त्या पासून भोंवताय वास्को आमदार पासून वचून कॅम्पेनिंग करता आमचे बारान कोण आहा कोण ना कित्याक लागून जालो म्हणटा तुवें कित्याक लागून इतले पयस रावतात गव्हर्मेंटा बियोन सिंपल रिजन गव्हर्मेंटा बियोन व्हेरी सिंपल रिजन तूं म्हाका सांग फोन कित्याक काडनाय तूं सांग न्हू फोन कित्याक काडनाय मुगेलो आनी चोय आमगे मोविना कडेन एश न्हू कितें तेका वोट नाय बिल्ला जितली वर्कर्स आहाय ते कितें म्हणटाय आमकां मोविनान सांगली जाल्यार आमी सगळे येताय कांसाले गेले म्हणटाय थोडे भोव आहाय ते कितें म्हणटाय मोविनान सांगलें जाल्यार आमी येताय तेका STचोय लोक आहा ना न्हू STचोय लोक आहा ते कडेन आनी होरें हें सीट जिखोन शकताले आमचे बारान आमगे आमदार एक्स आमदार आहलो जाल्यार गव्हर्मेंटा भिता कित्याक सो गव्हर्मेंटाक कित्याक भिताय तें हांव नको तेंगे रिजन ते जाणा आसतलें वो तेंगे हायकमांडा आनी तेंगे कितें डिफरन्सीस आहाय बट तेवूय रिजन जावपाक शकता काल थिंग कितें आमचे थोडे वर्करांनी विचारलें बाबा हायकमांडाचे आनी आमगे MLAचे लोकल MLAचे कितें डिफरन्सीस आहा कितें प्रॉब्लेम आहा कितें इश्यूज आहाय जाल्यार तें तुमी सेटल कराय आनी आमकां एकठांय करून दियाय म्हण काल सांगलें तूं सांग म्हाका हांवें मिटींग ऑर्गनायज केली आनी सुभाष शिरोडकर हांवें 4 दीस 5 दीस 6 दीस पयलीं पासून सांगलें आमदारां एकठांय करून दी नाजाल्यार हांव हाडसो तो म्हण सांगलें स्ट्रेट सांगलां हांवें आयजू केलो ना हें खंयच्या मुमेंटाक तुका दिसलें की चल नाकाची लफडी चड जाली म्हणून काल म्हाका दिसलें होरेंच चोय पयर आनी एक सांग तुका डे ऑफ फायलींग द नॉमिनेशन म्हाका नांव काडपा नाका डे ऑफ फायलींग द नॉमिनेशन तूं जाणा वास्को डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस खंय आहा आनी पंचायत कावंटींग हॉल खंय आहा तें हय सेंटर खंय आहा तो कावंटींग सेंटरासान वयता जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस क्रॉस करून वचपा जाय म्हजे बारान आमदार आसपा जाय आसलो तो आसो ना पूण पंचायत हॉलाक कावंटिंगा आसलेलो प्रेस रिपोर्टर्स सगळे थिंग्सान हिंग येयले पूण आमदार येयलो ना वॉट इट शोज हांवें डीच केल्या पार्टी काय पार्टीन म्हाका डीच केला बरें हांवें हायकमांडाक मॅसेज पास केली फॉरगेट लो लेवल हाय लेवल हांवें हायकमांडाक मॅसेज पास केली की तुमी हाडून दियाय म्हाका आमचो एक्स आमदार आहा ताका हाडून दियाय आमच्या बारान दियाय कॅम्पेनींग करपाक वो दुसरेय आमदार एक्स मिनिस्टर्स बा आहाय कोण जाय जाणांगे काम केलो आसता मिनिस्टरान जाय जाणांगे काम केलो आसताय
सो वोटर्स आसताय तेंगेले म्हाका दियाय एक मिटींग करुया म्हणून काय ना पार्टीच तर अटेम्प्ट करना जाल्यार हांव कितें करतलो सांगचो बीजेपीन बी तुजे प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो फाटीं घे म्हणून ना आनी हांव बीजेपी आयकून फाटीं सरपा मनीस न्हू केन्ना ना I contested against BJP, I don't know, BJP, Matani was a candidate backed by BJP. In 2007, I contested against Congress candidate and Matani backed by BJP. हांव कित्याक भितलो म्हाका इलिगल काय ना भिवपा आनी म्हाका यू आर हर्ट बेसिकली बिकॉज द वे काँग्रेस ट्रिटेड यू सारकें I am hurt, my voters are hurt, my supporters are hurt. आनी चोय तूं म्हाका सांग काल मिटींग हांव घेयन हांव सांगपा तांकां तरी पूण एकठांय करून दी म्हाका 11 पासून रावता म्हणून म्हाका रातीको 10 वरांचेर फोन मान पत्त पार्टी हायकमांडा मनीस आयच्यान आपयन येयला वी वर सिटींग इन विवांता ऑफिस टील 1 o'clock वी वर सिटींग ते म्हाका हें सांगतालें हांवें म्हणलें ना तूं लिडर्सां हाड हांव तुमचे बरें ना हांव भायर सरतना पासून सांगून येयला हांव आहा तुमचे बरोबर आय डोंट वॉन्ट टू कम आउट म्हाका भायर सरपा आहलो जाल्यार हांव बसलो कित्याक इलेक्शनाक म्हाका तर भायर सरपा आहलो हांव लास्ट टायम टिकेट कित्याक मागतालो हांवें लास्ट टायम टिकेट मेळपा जाय म्हणून हांवें कितले सोशल वर्क केलो म्हगे पयशे मोडून पर्सनल पयशे मोडून सोशल वर्क केला आय हॅव डन डेव्हलपमेंट इन जुवारीनगर ऑल्सो म्हाका लोकांगे वोट जाय म्हणून आय हॅव स्पेंड 5 lakhs ऑन डुईंग वन फुटपाथ इन जुवारीनगर कित्याक लागून म्हणलें फाट सरपा म्हणून नाव वॉट रावतलो काँग्रेसीक काय भायर सरतलो काँग्रेसीन हांव काँग्रेसीन भायर सरपा ना हांव केसो भायर सरपा ना कित्याक आय एम शुअर म्हज्यान बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसी आनी ना हांव नकळो आतां डिसिजन इज काँग्रेसीचें ते म्हणटाय दिल्लीसान येयले ते म्हणटाय वी वॉन्ट टू क्लीन काँग्रेस म्हणून हांवें तांकां विचारलें इफ यू वॉन्ट टू क्लीन काँग्रेस हांवें तांकां कितें क्वेश्चन केलें लास्ट टायम टिकेट कितकोन तेंक गेली ते म्हणटाय हिंगा लोकल लिडर्स म्हणटाय हायकमांडान गेला हायकमांड म्हणटा लोकल लिडर्सान केला सो टिकेट कोण दिता आतां हांवें राती चाल तांकां पोत्तें आनी राती हांवें तांकां सांगलां नेक्स्ट टायम ऑल्सो आय वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट आय रियली वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट हांव सारको येयला कॉन्टेस्ट करून हय कॉन्टेस्ट करपा खातीर येयला आनी जिखोन येवपा खातीर हांव रावला आनी कांय ना आय वॉन्ट टू डू वर्क फॉर द पीपल एक उमेद अशी आहा म्हाका आनी आयज पासून म्हाका पंचायती म्हगेली 400 वोट्स मारून निवडायन हाडला कित्याक आय एम द हायेस्ट इन कोर्टाली कितें हांवें कितेंय जाल्यार बरें केल्लो आहा म्हणून मारून हाडला करप्शन म्हजे वयर कांय ना कितें आहा तें सांगचें म्हाका खरें सांग समजा सगळे काँग्रेसीचे आमदार आयिल्ले हय जाल्यार तूं जिखपा शकता आशिल्लो 100% लोक कित्याक तुका मत मारता आशिल्ले जेन्ना दुसरो कॅन्डिडेटाक जर वोट केलो जाल्यार तो मिनिस्टर जाता फाल्यां चोय मिनिस्टर इज डिफरंट थिंग मिनिस्टरूच जायन काम करपा जाय अशें म्हणना एज ए MLA ऑल्सो यू कॅन डेव्हलप तूं लोकांनी आपल्या आमदाराक ओपोजिशनाक बसोवपा खातीर कित्याक निवडून हाडा कारण कितें जनरल इलेक्शन जाता तेन्ना कोण खंयच्या वटेच्यान आसतलो हें खबर आसना सो न्यूट्रल जाता अशी जेन्ना इलेक्शन जाता बाय इलेक्शन तेन्ना जर तुका इलेक्ट करून हाडलो तुका ऑब्वियसली ओपोजिशनाक वचचें पडटलें तिका हाडली जाल्यार ती मिनिस्टर जाता ना कित्याक म्हणून मारची लोकांनी मत तुका सो कित्याक लागून मारची तें सांग तुका हिंगा एक इश्यू एशें कोन्न इश्यू जालोलो की this Congress seat in Kottayam is a crucial seat. It is a turning point for Congress. Congress government change करपाक शकता म्हणून सगळ्यांक खबर आहा आख्या गोंय जालो खबर की हें सीट येयलें जाल्यार गव्हर्मेंट चेंज जाता म्हणून तुका दिसता खरें ती एक सीट आयली जाल्यार इतलें जाता आशिल्लें म्हाका दिसनासलोलें पूण हांवें मुगे पार्टी लिडर्सांगे आयकोन हांवूय मुखार सरलोलो पूण आतां आमचे ओन काँग्रेस MLA म्हणटाय तेगे एक सीट निवडून येवन कितें करतले आतां म्हणटाय एक सीट निवडून येवन कितें करता आमी हे हांवें 2 आमदारान म्हणलो आयकलां आतां कळ्ळें सुरवातेक व्हडले उलयले हय क्रुशल सीट आनी येतले आमी झगडटले सगळें उलयलें आतां कितें करून कळ्ळें आनी लास्ट म्हाका कित्याक ब्लेम करताय तूं पयलें तुगेले आमगेले पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन विचारपा जाय बाबा तुगेले 9 MLA आहाय तांकां तुका एकठांय करून दिवपा जायना आसलें तूं कितें म्हणटा पार्टी भितरच सद्याक आफ्टर दॅट डिफीट हय पार्टी भितरच कांयच दम न्हू ती पार्टी भितरच सगळे आपा म्हणून पांय ओडून सोदताय सीएम पट्टगिरी पांय ओडटात पडचे फुडेंच बसलो आसतना पांय ओडटाले तें खबर आहा आतां पट्टगिरी पांय ओडटात पट्टरी न्हू चोय पट्टगिरी चड ओडटात काय कमी ओडटात
ते हांव न खाता ते सगळे भिवून हूंय आहाय ते म्हाका खबर ना ना जाल्यार पांय ओडटाय ते दिसती पडपाची हूंय आहाय ते खबर ना कोण आहाय आनी कोण नाही जालें पण पार्टी भितरूच अजून आहा इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट चड चालू आहा. आहा म्हाका काल आमगे एक आमदार म्हणटालो ऑपोजिशन लिडर सिलेक्ट करपाक प्रॉब्लेम जाले आनी ताका लागून ही सगळी फूट पडली म्हणून कितें सांगपाचें काल म्हणलां तर मोवीन आपल्याक ओपोजिशन लिडर केला ना म्हणून पिकार आसा असं चालना तें अशें म्हण काल थिंगाच उलयताले मिटिंगे सो आमच्या वर्करान सांगलें तुमगे हाय लेवलाचे हायकमांडाचे आनी आमचे लोकल MLA आहा तेंगे कितें आहा जाल्यार मातशें तुमी सेटल कराय आनी आमकां एक सुटावी करून दियाय म्हणून इलेक्शन झगडोवपाक मुखार वचपाक इवन काल हांव रिक्वेस्ट केलें हांव रिक्वेस्ट करपा न्हू BJP म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव कित्याक रिक्वेस्ट करपाचो चर्चिलांनी तुका सपोर्ट केलो ना जो तुका सपोर्ट करतलो म्हणून सांगिल्लें चर्चिला म्हाका आमची पार्टी हायकमांडाचे जे मनीस येयलो तेणें सांगलेलें चर्चिल आमकां सपोर्ट करता म्हणून पूण हूंय आहा चर्चिल आहा आयज पयर म्हाका सुभाषान सांगलें वी वील गो एंड मीट चर्चिल म्हणून आय वॉज वेटिंग फॉर हिम फ्रॉम 4 o'clock to 8 o'clock in the evening. He said he will call me at 4 o'clock. We'll go at 8 o'clock. Okay, fine. I waited. तो बिझी जाला आसतलो आनी हूंय उरलो आसतलो स्टील आय अंडरस्टूड हिम. आतां हांवें म्हणलें सर हूंय येवपाचें म्हणलें म्हाका सांगता तुका जोगीन फोन केलेलो हांवें म्हणलें ना जोगीन फोन करूं ना वयचें ना हूंय अपॉयंटमेंट जालो ना हूंय चर्चिला मेळो वचपा अपॉयंटमेंट जावं हांव तर चर्चिला बगली गेलो तर डायरेक्ट वयता विदावट एनी अपॉयंटमेंट कितें सांगपाचें चर्चिला बगली वचो आमचे पार्टी प्रेसिडेंटा अपॉयंटमेंट हांव वयता तेन्ना हांव डायरेक्ट वयता सादो मनीस जायन सो हें सगळें तुका सारकें कळत आयिल्लें सो कळत येयलां म्हाका वयचें मुगे वर्क हांव केन्ना एकलो वचोन उलयलो ना पार्टी सिंथिया तुजे बरोबर आशिल्लें वय सिंथिया म्हजे बरोबर आहा सो तुमी जे 2 कंटेंडर आशिल्ले कॅन्डिडेटाची तीच एकामेका बरोबर आहात हय आनी बाकीयांनी कोण ना कशी रेजिनाल्ड आहा रेजिनाल्ड रेजिनाल्डा म्हणटा कितलो म्हण येतलो तेंच कितलो म्हण येतलो एकटो सो इतली सगळें जावन सुद्दां रेमंड काँग्रेस सोडना हांव ना काँग्रेस सोडपाना काँग्रेस सोडपाना ना आनी फुडल्या इलेक्शनाक परत कॅन्डिडेट म्हणून तूंच क्लेम करतलो कोत्तलो आनी हांवें सारको म्हाका विश्वास आहा हांव फुडल्या इलेक्शनाक निवडून येता म्हण काँग्रेस पार्टी टिकेट दिवना दिनाका आय वील बी अ कॅन्डिडेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन काँग्रेसीन टिकेट दिली किंवा दिली ना यू वील बी अ कॅन्डिडेट 100%. सो यू वील इदर विन और यू वील स्पॉयल I तुका सांगलां आय एम कॉन्फिडेंट आय वील विन You're not talking about spoiling. No, I'm in the panchayat. Why should I spoil? I have not spoiled. Congress party has spoiled. आयची जें सिच्युएशन जालां काँग्रेस पार्टीनूय स्पॉयल केलां आतां पयलीं कितें म्हणटाले हायकमांडाक खबर ना हांवें हायकमांडाक सांगून चोयलें कोणा ब्लेम करपाचें सो कॅन्डिडेट म्हूण रेमंड आसतलोच शुअर सो ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोंपयतात खूब म्हत्वाची मुलाखत सकाळ जे जालें विड्रॉवल जालें ताजे उपरांतची पयली मुलाखत आयलो आपली बाजू मांडली लोकांचे तकल्यान भरपूर प्रश्न आशिल्ले ते क्लियर केले थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू